नानिली 70च्या लोकांनी मंगळारा वाळपय भौशीक बांदकाम खात्याचेर मोर्चा व्हेलो। उदकाक लागून लोकांक त्रास जाता म्हण बेजार जाल्ल्या लोकांनी अभियंत्याक घेराव घेतलो। ह्या वेळार आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते थंय पाविल्ले। आरडी स्क्वा खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे। पाण्याक लागून आमकां वरासभर पाणी ना एक सारखे त्यांक ऑफिसान येत होता साहेब आमचे किलो हे बघिना आमकां अजिबात बघिना साहेब काय म्हणटा खबर आहा सोडटा पाणी म्हणटा पण अजिबात सोडिना 15 दीस तांकां धाडटा आमकां आनी मागीर बंद करता आमी खल्ल्याचें पाणी खाता पावसाचें गांडोळ धुता आनी अशें कडेक काडटा आनी हें आमी पाणी खाता ते आमकां रोग जाला हे बघतले आमकां साहेब ना न्हू ना जाल्यार आमी पाणी आमकां दिना आतां परत दिसांनी हॉलो घालतले खंय ऑफिसाक या घालतले सोडचेच ना घालतले बघा आनी एकदा टँकर येता आमकां पाणी पावना डेली धाडले जाल्यार पावतले। कितले दिसांचे टँकर धाडलेलो तुमकां पयलीं? चवथी दर्यान धाडलेलो आनी आतां जाल्यार आमकां म्हयनो धाडलेले तेमी एकदांच येयल्लो म्हयन्या एकूच येयल्लो आनी पाणीच ना आमी आतां हांगचे थंयचे खाता आतां पावस येता आनी पावसाक खाय आतां पाणी ना उदक प्रेशर चडना म्हणटा ते 1 वर्स जालें 1 वर्स जालें सारकें वर्स जालें पाणी ना आमकां बील बेश्ट फुकट भरता वर्सा पयलीं पाणी चडा हे धड केन्ना पायपलायन जॉयंट मारली पळय तेन्नासून पाणी दिना आमकां। आज तेन्ना इन्स्पेक्शन करता येता म्हण सांगलें दिसा सायडीचेर आयज तेमी येता म्हणून सांगलें 4 येता म्हणून सांगलें येवन सगळें कितें तें तुमगे सॉल्व करता म्हणून सांगलें तेमी येवन जाल्यार मागीर तुमी पळोवपाचें साहेबान येयले त्या ना जाल्यार आमी पायपलायन बी फोडून उडयतले ना जाल्यार तेका पाणी घरां मारतली ना ऑफिसान येवन हल्लो घालतली।